आमचो गंभीर रितीन विचार सुरू जाला, अजून निर्णया मेरेन पावंक ना आनी पावपाक इल्लो वेळ लागतलो. आमी अदमास केलो त्या प्रमाणे ऑक्टोबराच्या आरंभाक आमी निर्णया मेरेन पावत. पूण तो मेरेन ह्या विशयाचेर बाबा सुमनचो विचार सुरू जालो. आता विचार सुरू करतना वेगळी वेगळी सुचोवणी आयल्यात. ह्यो केवळ सुचोवण्यो, सजेशन्स आयल्यात आनी त्या सजेशना प्रमाणे जो राजकीय पक्ष स्पश्ट रितीन बाबा सुमनचें धोरण उखलून धरता आनी त्या प्रमाणे सरकारी कारभारात फावो तो बदल करपाचें उतर दिता आनी ज्याच्या क्रेडिबिलिटी विशीं आमकां खात्री आसा अशाच पक्षाक पाठिंबो दिवप, ही एक सुचोवणी. दुसरी एक सुचोवणी आसा ती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचानच निवडणूक लडोवप, ही परत एक सुचोवणी. तिसरी सुचोवणी आसा ती ज्या मतदारसंघात आमकां गरज दिसता थंय अपक्ष उमेदवार दवरून किंवा योग्य असो उमेदवार आसत जाल्यार ताका पाठिंबो दिवन तो निवडून येवचो अशे तरेचो प्रयत्न करप. जे सत्ताधारी आसा तांच्या लक्षांत आयलें तांकां डेलिगेशन्स घेवन केंद्राक वचचें पडलें आनी बऱ्याच प्रमाणात हालचाली काही ठिकाणी सुरू जाल्यो. फुडलो टप्पो जो आसा त्या टप्प्याच्या हातूंतल्यान आमकां एक पार्श्वभूमी सांगता की जून म्हयन्या पासून हें अनुदान बंद करप इंग्लीशचें अशी एक मागणी केल्ली आनी अल्टिमेटम दिल्लो आमी तांकां. तो अल्टिमेटमाचो भंग केला भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान. आता फुडली स्टेज जी आसा ही फुडली स्टेज ही सरकाराच्या विरोधात कितें करतलो संघर्ष प्रत्यक्ष अशा प्रकारची ही फेज आसा. अपवाद ताका जे आसा आमदार आणि मंत्री हातूंतल्यान, ज्या आमदारांनी मंत्र्यांनी आतापर्यंत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या मागणी आणि आंदोलनाक आमचो पाठिंबो आसा अशें ओपनली डिक्लेअर केल्या, अशे राजेंद्र आर्लेकर, विष्णू सुर्या वाघ, श्रीपाद देसाई, श्रीपाद नाईक खासदार, तर अशी 3 नांवां जी आसा आणि एखाद्या वेळाचेर अदीक नांवां जर आयली, जर ते ओपनली आयले भायर पाठिंबो दिवपाक, जाल्यार तांचो अपवाद आमी ह्या निदर्शनाच्या हातूंतल्यान करतले.